साध्या काळाचो तिसावो आयतार जराल प्रस्तावन आज सगळी पवित्र सभा साध्या काळाच्या तिसाव्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची सर वाचपा आमकां आमचें कुरडेपण म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. आमी हर एकलो बऱ्या भलायकेन सूख संतोशान जिवंक आशेता. हर एक प्रायेस्तांचें आनी पिडेस्तांचें दर्शन आमच्या जिविताची वास्तविकता आमच्या मुखार दवरता. जेजू बार्तिमेवाक दिश्ट दिता आनी तो ताचो पाटलाव करता. तो केवळ संवसारी वस्तू पळोवंक सोकूंक ना, बगर सर्गी वैभव तो पळोवंक पावलो. तो जिविताच्या सगळ्या घडितांनी देवाचो हात पळयता. वय देव आमची गरज पळयता आनी आमचे जण एकल्याचे आशा आनी अत्रेक तो जाणा. तो आमचे संगी आसा. ताचें हाजीरपण आमचें भें पयस दवरता. आमी जागृत रावल्यार आमच्यान ताचो ताळो आयकूंक जाता. आमी बार्तिमेवा बरी आमचो विस्वास ताचेर खंचोवंक जाय. तेन्ना मात्र ताची गूण करची सकत आमकां लाभतली. आमी दिवचो गरजेवंतांक आदार, कश्टतल्यांक बुजावण, तांच्या काळोखी संवसारांत उजवाड जावंक पावतलो. तर बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्लो जेजू आमचे दोळे उगडूं आनी आमी हेरांच्या जिवितांत उजवाड जावंक तोच क्रिस्त आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या संभ्रमांत मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमया प्रवादी मुखांत्र देव इस्रायल परजेक तांच्या गुलामपणांतावन सुटका, कुशलकाय आनी बुजावण बासयता. देव आपूण तांच्या कश्टांक आदार म्हणलें स्पश्ट करता. तर अंधकारांत आसल्यांक उजवाड जावंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी शिद्दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयचें दुसरें वाचप हेब्रेवकारांक पत्र. देवान जेजू क्रिस्ताक देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन विंचून काडला म्हणलें सत उगडापें करता. देखून हर एक याजकान हेरांक एक मेलफंग जावंक जाय म्हणलें उतर स्पश्ट करता. तर जेजू श्रेश्ठ याजकाचें वर्तेपण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी चिद्दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन आयच्या सुवार्थेन भाग्यवान मार्क जेजू कुरड्या बार्तिमेवाक कशी दिश्ट दिता म्हणलें आमकां कळयता. बार्तिमेव जल्मातावन तो कुरडो. मार्गार बसून लोकांनी दिल्ल्या दानांनी दीस सारतालो. पूण जेजूचो ताळो आयकल्लो तो लोकांची पर्वा करिनासतना जेजू दाविदाच्या पुता म्हणली काकूळट कर म्हूण उद्गारता. तर जेजू आनी बार्तिमेवा मदें जाल्लें संभाशण उगडापण करची ही सुवार्ता आतां आमी शिद्दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक अंधकारांत आसच्या संवसाराक उजवाडाच्यो दिवट्यो तांकां कर. जेजून बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्ल्या बरी तांणी आपल्या बऱ्या देखी आनी चाली वरवीं सर भावार्थ्यांक जेजू नीज उजवाडाची रूच दिशें तांकां तुज्या आदारान आनी ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशाची आडळेती चलोवच्या राजकीय मुखेल्यांच्या कोशेरदाचे दोळे उगड. देशाचे आनी परजेचे समस्ये समजूंक तांकां दिस दी. जेजू बार्तिमेवाच्या जिवितांत उजवाड जाल्ल्या बरी तांणी कश्टेतल्यांच्या जिवितांत खरो प्रकाश जायशें तांकां कर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, आधुनीक खाणां आनी तत्वारां वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांक बेगीनच इलाज फावो करून तांची बरी भलायकी पाटी दी. तशेंच आधुनीक जिवनशैलेक लागून विविध गुलामपणाक वळख जाल्ल्यांक जिणी बदलूंक परिवर्तनाचो स्पिरीत लाभय. अशें संवसारी जिवीत माणसुगेन जिवंक तांकां आदार लाभय म्हूण मागता. चवथें सुवार्ते परगटणे पासून विस्वासी बापा, जेजूची सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटच्या सर मिशनरींक सुवार्ता परगटच्या कामांत प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन आमचो सहकार दिवंक आमचे थंय उदार मनरस आनी सुवार्ता परगटच्या कामांत येवच्या सर आडखळींचेर सयत व्हरूंक आनी सुवार्ता सगळ्या संवसारार परगटूंक सर वावरड्यांक तुज्या आदारान आनी ससायेन भर म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या पासून काकुळदारा बापा, ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानाक हाजर जाल्ल्या सर्वांनी जेजून बार्तिमेवाक दिश्ट दिल्ल्या बरी आमी आमच्या फिरगस कुटुंबांत अशा सर दुबळ्यांतय, अनाथांतय आनी विविध कश्टांक वळख जाल्ल्यांतय
बार्तिमेवाच्या जिवितांत जेजू उजवाड जाल्ल्या बरी आमी तांच्या जिवितांत उजवाड जायसो कर म्हूण मागता.